नमस्कार. आरडीएक्सच्या कोकणी खबराचित्रात तुमका माये मोगाचो येवकार. नजर मारूया महत्वाच्या घडामोडींचेर. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडल्यान समन्वया खातीर कॉल सेंटर सुरू. मोबायल फोनावरवीं सुविधेचो लाव घेवं येता. म्हापशेच्या तार न्हंयेतलो गाळ उसपुवपाचें काम प्राधान्यान हातात घेवचें म्हण आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आर मेनका हांणी उदका स्रोत खात्याक दिला. पालिका मुख्याधिकारी क्लेन मदेरा हांच्या पत्राची दखल घेवन आपतकालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या वतीन जिल्लो अधिकाऱ्यान हो आदेश जारी केला. लॉकडाऊनाचो फायदो घेवन चोरी करप्यांक पुलिशेन घेतले ताब्यात. सोमारा फातोड्डा पुलिशेन 5 दुचाकीच्यो चोरी करपी केशीन 3 दुबावितांक अटक केल्या. फातोड्डा पुलीस फुडलो तपास करता. गोंयांत आता कोरोनाच्यो फक्त 2च पेशंट आसात. उरिल्ल्यांची स्थिती बरी आसा, तांचे रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयल्यात. स्टेट बँक ऑफ इंडिया मार्फत सुरू केल्ल्या मोबायल एटीएमाचे सोमारा मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. शिक्षक आनी शिक्षण संस्थांच्या हेर कर्मचाऱ्यांकूय 15 एप्रिलाच्यान कामार येवपाचो आदेश. शिक्षण खात्यान जारी केल्लें परिपत्रक. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतले कांय म्हत्वाचे मुद्दे. बुधवारा सावन सरकारी कार्यालयां सुरू जातली. तांचे नियोजन सोमारा सावन सुरू केला. 206 कदम बशींनी सरकारी कर्मचारी ऑफिसांनी येवपाक शकतले. ज्या खात्यांची गरज आसा तांचे काम सुरू करतले. लोकांनी रोखडेच आपले काम करपाक ऑफिसांनी येवपाची गरज ना. सोमारा दिसभर जाल्ल्या सामाजीक सर्वेन 2 लाखांकाय अदीक लोकां मेरेन कर्मचारी पावल्यात. खुबशा संघटनांनी सर्वेक समर्थन दिलां. पर्यटन सचिव खासगी पेड क्वारंटाईन केंद्र निश्चित करीत आसा. हॉटेलां बरोबर चर्चा सुरू आसा. पुलिशेन सगळीकडेन बंदोबस्त वाडयला. 8,641 बांदकाम मजुरांक 6,000 रुपया मेळटले. जनता कर्फ्यू आनी लॉकडाऊन यशस्वी केल्ल्या खातीर हांव जनतेचो उपकारी आसा. पंतप्रधान मोदीक 90% चड समर्थन दिला म्हण म्हायती मुखेलमंत्री सावंतान दिल्या. पॅरोलाचेर आशिल्ले कैदी फुडल्या 15 दीस पॅरोलच उरतले. नेगेटिव्ह आयिल्ल्या 5 पेशंटां बरोबर चर्चा केल्या. सगळे जाण लोकांमदीं जनजागृती करपाक तयार आसा. सगळ्या धार्मीक गुरूंक लोकांमदीं जागृताय करपाचें आवाहन. 8 चेक पोस्ट रॅपीड टेस्ट सेवा सुरू करपाची तयारी. आरोग्य सेतू ॲप सगळ्यांनी डावनलोड करचें म्हण मुखेलमंत्र्याचें आवाहन. दुबावित मेळ्ळ्या तांची कोरोना खातीर जातली चाचणी. दर्या प्रवाशां सयत 20,000 गोंयकार विदेशांत आसा. तांकां गोंयांत हाडपाचे यत्न चालू आसा म्हण मुखेलमंत्र्याची म्हायती. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती निमतान आंबेडकरांक नमन करून मोदीजीन आपल्या भाशणाक सुरवात केली. लॉकडाऊनाक लागून खूप जाणांक समस्या जाल्या. मात भारतात कोरोनाचो चड प्रसार जावच्या पयलींच खबरदारी घेतल्या. खुबशा देशांनी हजारांनी लोकांक कोरोना दुयेंतान मरण आयलां. त्या खातीर 3 मे मेरेन भारतात लॉकडाऊन कायम उरतलें अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन घोषणा केल्या. पयलीं काय चड सतर्कता जपपाची गरज आसा म्हण मोदीजीन सांगलां. 20 एप्रिल मेरेन दर राज्य, जिल्लो, स्थानकां बारीकसाणेन नियाळटले. जे क्षेत्र ह्या अग्निपरीक्षेत सफळ जातले थंय कांय सुवातांचेर स्थिती पळोवन सूट दिवप जातली. 20 एप्रिल मेरेन दर राज्याचे मुल्यांकन करतले. हॉटस्पॉट वाडले ना तर नेमान काय बदल करूं येता. केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार मेळून शेतकऱ्यांक त्रास जावचे न्हय म्हण यत्न करीत आसात. बुधवारा नवे नियम जारी करतले. 220 चड प्रयोगशाळेत तपासणी चालू आसा. 600 चड रुग्णालयांत उपचार सुरू जाला. कोरोना संक्रमितांचो फैलाव थांबोवपाक आरोग्य सेतू ॲप डावनलोड करचे वा दुसऱ्याकूय डावनलोड करपाक प्रेरीत करचे अशें मोदीजीन सांगलां. देशाचे कोरोना योद्धा, पुलीस, नर्स, दोतोर, सफाई कर्मचाऱ्यांचो गौरव करचो. सगळ्यांनी घरात रावचे आनी आपली काळजी घेवची असो सल्लो पंतप्रधान मोदीजीन दिला. इतल्यान आरडीएक्स गोवाची कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो सगळ्यो खबरो तुमकां आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.